नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. RTI एक्टिविस्ट राजन घाटे आपल्या मागणेचेर ठाम आसा. 9व्या दिसा तांणी आपले उपोशण फाटीं घेवंक ना. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. As a move to intensify this agitation, from Monday, 4 things are going to happen. We are going to demonstrate and protest outside all the public functions attended by Goa Governor Mridul Sinha. We are also planning over the next few days a demonstration in front of the Deputy Collector's office in every taluka, in all the 12 talukas. Since now we are publicly told that Manoj Parrikar had expressed his desire to resign and Narendra Modi has asked him to continue. So the message has to go loud and clear to Narendra Modi that he has no right to interfere in the governance of Goa. Since Manoj Parrikar is continuing due to Narendra Modi, we are planning to demonstrate before all functions in Goa attended by all union ministers. And Nitin Gadkari is coming on Monday the 10th of December to inaugurate the Kandiapar Breach, and we will meet him there and demonstrate in front of him so that the message goes loud and clear to Narendra Modi that enough is enough. He cannot be meddling in the state affairs. If it is really true that Manoj Parrikar wanted to quit, Narendra Modi has no business whatsoever to interfere in the state affairs and ask Manoj Parrikar to continue. And the fourth that we are planning is flash demonstrations at short notice at the residence of Manoj Parrikar in Dolapur, or if he shifts to his official residence, the flash demonstrations will be there. What we have been watching, what we have been observing, is really sickening because this government itself is sick. They don't have any vision. The cabinet, the chief minister is sick, the very sick chief minister, such two for his powerful minister being ill, the man who is terminally ill, which has been reported. ताणे आपली बॅकग्राऊंड सांगलो तो 5 जाणांचो संसार चलयता म्हणटकीर म्हाका एकूच आज ताका विनवणी करपाक जाय हात जोडून आज तूं आमचे सबंद लोकांचे वतीन आज तूं तुजो उपास सोड दोतोर खुलासाच्या आतां तूं तुवें उपास सोडचो अशें म्हाका दिसता आनी आयरिशान सांगचे परस सांगलां तशें आमी इंटेन्सिफाय करचें अशें हांव ताजे कडेन मागणें करतां. We are very happy to have our chief minister rest at home that he's not well, but we need governance. We need a government that will work for the people. We told her that you may dissolve this assembly. You have the power, madam. And we presented a memorandum to her. Accordingly, we received a letter which is dated 8th of November, wherein she writes to the Chief Secretary of Goa, telling the Chief Secretary to take cognizance of our memorandum. Now we went to her based on certain acts, 162, 63, 64. We quoted these acts to her and we told her we want the Chief Minister to please rest at home and dissolve this assembly. जो उपोषणाक बसला तो राजन घाटे बसवना, तो गोंयकार बसला, गोंयच्या कल्याणा खातीर, गोंयच्या फुडारा खातीर बसला. आयज हांव ह्या गोंयांत रावपी युवा पिढीक उलो मारता की तरणाट्यानो उठत जागे जायात. गोंयांत जे चलता गोंय तुमकां मुखार व्हरोंक जाय. उठत जागे जायात, हेंकां जाप विचारात.
गोंयांत मुखेलमंत्री ना, गोंयांत सरकार ना, गोंयांत कितलेशेच प्रश्न आसा ते प्रश्न सुटावे जायना. लज आमकां गोंयकारांक आमी सगळे एकठांय रावया आनी जो प्रोग्राम आयज चॉकआउट जातलो, जो आयचे गोंयकार जे NGOs हांगा कितें थारायतले तेका पुराय तेको काँग्रेस पार्टी दितले. आनी गोंयचे मंत्री म्हणटात गव्हर्नन्स चलना. पूण हें चलना कितें? इन प्रोटेस्ट बाब रोहन गावडे म्हणटा आय एम नॉट गोइंग टू द सेक्रेटरीएट. अरे जोरी तर तूं प्रोटेस्ट करताय की सरकार चलना, आमचो बाब राजन घाटे त्याच कारणाक हांगासर बसला. येवन ताका हांगासर तेको दिया, नाटकां आनी फटींगपणां करूं नाका. आनी नो बॅक यार्डान सांगपाक सोदता पळय कितलो करप जाल्लो आसा. बाब राजन आयज 9 दीस जाले, आयज 9 दीस हांगा काडकांत पडटा. म्हाका तो सांगता 4 फाटी 4 दीस तेणी सांगले प्रतिमा हांगा रातचे बेड्डे येतात. अरे वेर इज द पुलीस फोर्स गॉन? 24 hours सेक्युरिटी आसा हेका? हांवें मागिल्लें डेक्लेरेशनाक गिव हिम 24 hours अ डॉक्टर. वॉज देर अ डॉक्टर? बीजेपीक म्हणटा ते लोकांचे पुरून वचूना, गरिबांचे पुरून वचूना, जनतेचे पुरून वचूना. हांकां फक्त आपलीच खुर्चीचे पडला. हांकां काल कोण तरी तो विनय तेंडुलकर खंय इज ही फिट टू बिकम अ MP? हो पयलो RTI एक्टिविस्ट आनी हांव प्रत्येक जो NGO हांगा आयिल्लो आसा, सिवील सोसायटीचे मनशां आसा, फॉरगेट द पॉलिटिकल फेलोज हू कम हियर, बट हांव मान बाबून तुमकां म्हणटा खरेंच कॉंग्रेच्युलेट. एंड आय एम टेलिंग यू ऑल, युअर NGOs, नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन, कीप अप द फेथ, कीप अप द फायट. कालूच म्हाका ताजे एका मित्रान सांगले, अरे बाई कसो आसा तो आतां चलता, बरे बेगीन चलता, पेज जेवता म्हणून सांगले. आमी सगळे विनंती करी देवा कडेन मागुया की असलो मुख्यमंत्री आमकां गोंयांत ह्या मुखार केन्ना लाभपाचो ना. तो आमकां मुख्यमंत्री जाय, ताजे बगर गोंय चलपाचें ना. पूण ताका मातसो सुशेग घेवन ताका वखद करिया, ताका बरो करिया. आनी तो ज्या बरो जायना त्या हे जे कोण आमचे पप्पू न्हय असले जे गोंय विधानसभेन आसात तांकां हाडून आमी मुख्यमंत्री करून गोंय चलोवया. तू आमकां जाय. या सरकार नालायक सरकार आसा ते तुजे आमचे काय पडलें ना तेंका. तेंका फक्त सत्ता जाय, पैसे जाय, कमिशन जाय, सेटिंग करपाक जाय तेंका. तो हांव तुमच्या वतीन हांव विनंती करता ते राजन बाबा, हे तुवें कितें 9 दिसाचे जे उपोशण चलयलां ते तुवें सोंपोवपाचें हांव मागणी करता. कित्याक तूं म्हाका जाय, हे गोंयकारांक जाय. तुजी युवा पिढी गोंयकारा खातीर, तुजी युवा पिढीक तुजी गरज आसा, तुजे जे विचार आसात ती धडपडी आहा, ती गोंयकारांक गरज आहा. परिकार बाब खूब जालें, तुका खूब आमी बरो मानतालो. तुजी खुर्ची आहा ती सोड आनी दुसऱ्यांक कोणाकूय चान्स दी. बरें गव्हर्नन्स कडेन गोंयकारांक हे लास्ट चान्स आसा. आनी जे गोंयकार म्हणटा आसूं ते आमकां कित्याक पडला जाल्यार एक दीस तुमी म्हणटले जेन्ना तुमच्या भुरग्यांक त्रास जातले आनी तुमी बॅडी न्हिदलेले आसतले पळय, हय बाबा आमकां तर पडलेले त्या टायमार जाल्यार हे आमकां आमचे दोळे मुखार पळोवंक मेळचें नाशिल्लें. इतल्यान तुमकां म्हणटा सगळ्यांनी युनायटेड रावचें. काँग्रेस BJP हे पार्टी मातश्यो सायडीक दवरा. कितें डेमोक्रेसीचे हाल जाल्ले आसात ह्या टायमाचेर. आमी गोंयचे NGO आसूं, we cannot divide anymore. But I know from reliable sources that Manohar Parrikar is also mentally incapacitated. You can take it from him. So first of all, he is in an irreversible comatose state. He cannot act, cannot react, cannot dictate, cannot be dictated. He is absolutely out of touch with the surroundings. पहिले मागणे म्हणजे तेगे कुटुंबाक. I request his children, on my knees I request them. Please tell all these people, Tendulkar, Amit Shah, Modi, all of them, who are playing it fast with you there, to stop it right away. Ajani gaile tempo dipak, amche bawa, Rajan Gati, toitlo nangadik, फामाद मनीस, कीर्तिवंत, इमानचो, नम्र स्वभावाचो. हांव तेका चड नासलो, पूण चडोच हांव तेका उलयलो तो म्हजे काळी सारकें मोवाळ जालें.
ताका इतले गूण आनी शेगूण आहाय. I am really fallen in love with him. But he has left everything to come here. आपले कोणाक न्ही, आपल्याक व्हडलो करपाक न्ही. तेणे आपलो जीव ओगडायलो हे दिसांनी आनी मरणान लेगीत तो पावला. पूण आमकां मरून दिसना कित्याक तो आमकां गरजेचो. की अनशन सोडपाचे. पण एक सांगता, हे अनशन जावन आसा माझ्या 15 लाख कुटुंबाचे. एकट्या राजन घाटेचे न्ही. विनय तेंडुलकर ही जी जमात आसा ही फक्त पैसे करपाचे. हांवें माझे काम जे केला, इतली वर्सां हांवें लढो दिला, माझ्या मातृभूमीक दिला. आणि ही मातृभूमी या लोकांनी सुट्टा केल्या आणि त्याचे रक्षण करपाक राजन घाटे आसा. हांव गेलो जाल्यार चलता, पण ह्या पवित्र भूमीर जर हांव गेलो जाल्यार भियो नाका. माझे जे आंदोलन आसा ते चिंगाळून तुमच्या हातीन दिता. तुम्ही त्याचे होमटन करा. पण भाषण करताना गोंयकार पण तांकां ती लज दिसूंक जाय आसली. आयज खरें गोंयकार पण धरूंक जाय आसले, धमकी दिवंक जाय आसली. कितें म्हणून आमी ना जाल्यार तूं एडमिशन करिना जाल्यार आमी भायर सरतले म्हणून. पण तांकां गट्स ना. ते फक्त भाषण दिता आणि तुम्ही लोक वोट दिता. त्याचो विचार करा. ही जर भूमी आमची राखूंक जाय जाल्यार हांव बारीकसो एक सामान्य मनीस, म्हाका कोण ना, म्हाजो बापूय कामदार, पण एक सांगता, त्या मातृभूमी खातीर मरपाक सुद्दां तयार आसा. त्या खातीर त्या तेंडुलकरांना सांगपाची गरज ना, आमी सल्लो दिवपाचो गरज ना. म्हणून माझ्या 15 लाख शेतकार भावांनो आणि कामदार भावांनो आणि माझ्या विद्यार्थी भावांनो, तुम्ही सगळ्यांनी उठा आणि आंदोलनाची चिंगारी होमखण करा. इतलेच माझे सांगणे.